निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशा वरवीं वेगवेगळ्या तज्ञां सयत रानांनी लागपी उजो ह्या विशयांचेर खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी करीत गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मुखेल रान संरक्षकाची भेट घेतली। तशेंच उजो लागून गोबर जाल्ली रानां नो डेव्हलपमेंट झोन म्हूण जाहीर करची आनी ह्या सुवातीक सेटलमेंट झोन वा इको टुरिजमा खातीर परवानो दिवचो न्हय अशी मागणी ह्या वेळार काँग्रेसीन केली। The Minister for Forest has lied to the people of Goa. ताणें पुराय गोंयच्या जनतेक फुटयला कित्याक तांचे LAQ क्वेश्चनाक ताणें उत्तर दिलां की गेल्ल्या 5 वर्सांत गोंयांत जो उजो लागला ताची डॅमेज इज झिरो इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ झाडां, इन टर्म्स ऑफ स्पिशीज कांयच डॅमेज जाल्ली ना म्हणटा। आनी आतां ताजो CCFन आमकां सांगला की गेल्ली 4 वर्सां फ्रॉम 2019 टू 2022 आमी कांय इन्व्हेस्टिगेशन केलें ना अशें तो सांगता। 2023 तो सांगता इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा आनी हाजो LAQ क्वेश्चन हाजें उत्तर तो दिता की गेल्ली 5 वर्साचें इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन। एका सायडीन तो सांगता इन्व्हेस्टिगेशन फॉर लास्ट 5 years इज ऑन आनी रिपोर्ट दिता नील। हें कित्याक लागून दिला? कित्याक हो मंत्री मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट हाजो दोळो आसा मिनिस्टर फॉर कॉन्क्रीट जंगल जावपाचो। मिनिस्टर फॉर कॉन्क्रीट जंगल म्हळ्यार तो आसा ती रानां सगळीं मारून एका सायडीनच्यान ते जंगलां पेटयतात आनी लोकांक दाखयता कांय डॅमेज ना आनी जेन्ना तूं फिजिकली थंय वचून पळयतलो तेन्ना थंय फॉरेस्ट कवरच आसचें ना। मागीर कितें सेक्शन हाडटले, अमेंड करतले, जागो कन्वर्ट आनी थंय कॉन्क्रीट जंगल जातलें। हो चार्ज घेवन आज आमी प्रिन्सिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्टा कडेन आयिल्ले। आमी आमचे डिमांड दवरला की एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची, इन्व्हेस्टिगेशन जावचें अंडर अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज ऑन दीस फायर इन्सिडंट की बाबा हो उजो लागता कसो आनी उजो लागतकीच डॅमेज कितें जाता हाजेर आमी ताका सांगला की हाजेर तूं एक इन्क्वायरी करची सरकारान। दुसरें ज्या जाग्याचेर जे सोर्स फॉरेस्ट जे आसा जंय उजो लागला ते नो डेव्हलपमेंट झोन जावपाक जाय, थंय कसलोच डेव्हलपमेंट जावपाक जायना, थंय इको टुरिजमूय येवपाक जायना। हो आमी डिमांड ताका घातला। आमी ताका थंय मुदत दिल्या, ताणें सांगला की आपूण डिस्कस करता। बाकीचे जे कम्युनिटी ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्पल 70 जेन्ना उजो लागलो आमच्या एका मेंबरान ताका प्रश्न केलो की जे इक्विपमेंट्स जे दितात तांचे डिफरंट RFO डिव्हिजनाक जे फायर फायटिंगाचे जे इक्विपमेंट दिता तातूंत म्हादेचो उल्लेखूच ना। म्हादे वायल्ड लायफ सँच्युरीन इक्विपमेंटूच दिले ना। म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें की हांकां जाय आशिल्लें की आनी मुद्दम लायला आसतलो उजो म्हादय सोंपोवपाक। तो सांगता की फॉरेस्ट जाग्यान जेन्ना आमच्या आमदारान ताका प्रश्न केलो स्पेसिफीक केस ही वील एक्सप्लेन यू की स्पेसिफीक केस प्रायवेट फॉरेस्टांतली तो म्हणटा डेव्हलपमेंट जाल्या जाल्यार हो आमकां CCF सांगता की फॉरेस्ट लँड में पत्ता भी हिल्ले नहीं देंगे म्हणून। तो ताजेर ताका विचारलें की वाघेरे हिल तूं आयकला? वाघेरे हिलान म्हणलें जे रस्ते केल्ले किंवा झाडां मारिल्लीं ताजेर म्हणलें कितें जालें तुजें एक्शन? सो हाज्या वयल्यान कळटा खंय तरी मंत्र्याचो दबाव आसा आनी म्हजो चार्ज आसा की हाणें गोंयच्या जनतेक फटयल्या। हे जे फॉरेस्ट लँड काबार करून थंय मिनिस्टर फॉर कॉन्क्रीट जंगल जावपाचो ताजो हेतू आहा।